नमस्कार. दंपरच्या खबरांत साहिल नारुलकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. दाबोळीच्या पेट्रोल गळती प्रकरणाची जिल्लोधिकाऱ्यान चौकशी सुरू केल्या. दोशी असल्यार खंय कंपनीचेर कारवाई जातली. राज्यात डिझेल पेट्रोल उणे पडचे ना म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. विश्वकर्मा स्कीम खंय बरोच प्रतिसाद. आता मेरेन 14,000 जणांनी नोंद जाल्या. टार्गेट 20,000चे. विकसित भारत संकल्प यात्रा खंय गोयच्या 100 पंचायतींनी पावली. ऑलरेडी आमचे म्हणजे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आणि कलेक्टर हे सगळे मॉनिटर करीत आसा. म्हाका दिसता त्यांची लिकेज फायंड आउटूय जाला. तांकां तांचेर एक्शनूय घेतले आमी. ती लिकेजीस तेंच्यांनी हे करून ते एक्शन घेवपाकूय लायल्या आणि वॉट एवर करेक्शन तांकां करपाक लायला. बट शॉर्टेज जावची ना. कलेक्टर हो विशय पर्सनली मॉनिटर करता. इवन द पोल्युशन कंट्रोल बोर्डूय मॉनिटर करता. अश्यो चुको तेंच्या कडल्यान खपून घेवचे ना. तांकां ऑलरेडी ऑर्निंग लेटर्स आनी हें सगळें काडपाक लायला. प्रोविजनल रिपोर्टाच्या प्रमाणे तरी इट इज अ नॅचरल खूब तेंप जालो तेंच्यांनी ती लायन बदलूंक नाशिल्ली. तें कारण आसूं शकता. ना ना प्रिकॉशन्स घेतले तेंच्यांनी लायन पूर्णता बंद केल्या. चेंज करता ते पूर्णता ते आतां 1 म्हयनो वयतलो तांकां. भायल्यान हाडटा सद्या. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 9 वर्सां पुराय जाल्या त्या निमित्तान विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरवात केला. ह्या विकसित भारत संकल्प यात्रेत जी म्हणजे व्हेइकल आसा ही व्हेइकल प्रत्येक ग्रामपंचायतीत वता आणि प्रत्येक ग्रामपंचायतीक जवळपास एक आदेश त्या ग्रामपंचायतीत रावता आणि माननीय मोदीजीच्यो केंद्रांतल्यो योजना, आमच्यो राज्यांतल्यो सगळ्यो योजना ह्यो सगळ्या पर्यंत लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर हो एक अवेरनेसाचो कार्यक्रम आसा. एक माननीय मोदीजीचे विजन अंत्योदय, आमी जे म्हणटा अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर सगळ्या पर्यंत सगळ्यो योजने पावोवपा खातीर हो केल्लो एक विकसीत भारताचो संकल्प आसा. गोय सरकार मोदी सरकाराच्या दबावान वावुरता. अदानीचे ग्रीन सेजाचे पैसे रिकवर करिना म्हणून काँग्रेसीची सरकारार चढाई. लोकांक सरकारचे उदकाचे बील भरिना जाल्यार सोडिना. मात उद्देजकांक हजारांनी कोट्याची रिकवरी जाग ना. सरकारान आधी पैसे रिकवर करचे, मागीर कोळशाची येरादारी करूंक दिवची म्हणून पाडकर मागता. हे सगळे कंपनीज गो टू हायकोर्ट अँड गेट अ स्टे. मे 2014 मोदी सरकार कम्स टू पॉवर एट सेंटर आणि नोव्हेंबर 2014 अडानी वता आणि पिटिशन विड्रॉ करता इन हायकोर्ट. दॅट मीन्स देर वॉज नो स्टे ऑन अडानी. सो 2014 नोव्हेंबर टील डेट अडानी कित्याक नोटीस धाडूंक ना किंवा ते पैसे कित्याक रिकवर करूंक ना अंडर द ग्रीन सेज एक्ट. सो दीस शोज की खंय तरी गोंय सरकार मोदी सरकाराचो दबावाच्या अंडर काम करता. जे पैसे रिकवर करपा जाय आशिल्ले ते पैसे रिकवर करना. फाटल्या दिसांनी आमी एक्सपोज केले की मायनिंगाचे 271 करोड रुपये अजूनही वसूल करूंक ना. 15 सप्टेंबर 2023 हायकोर्ट of Goa gave a judgment. They vacated that stay and they asked the state government to collect all the cess under Green Cess Act. These people go to Supreme Court. There was no stay granted. So it is running in thousands of crores. So why state government is shying away and running away in recovering this money? अरे बारीक आज गोंयकार साधारण गरीब हेल्मेट घालणार तुम्ही ताका सोडना मरे. उदकाचे बिल भरणारे तुम्ही त्याचे उदकाचे कनेक्शन कापपा येता. 12 वर्सां फाटीं वास्को धाकतळे नाफ्ताचे स्फोटात लासून सोंपिल्ल्या भुरग्यांचे फामिलीक सरकारान फाट केली. थळावो पीडित तुळशीदास पालयेकर उलयलो. सरकार 12 वर्सां उपरांतूय खंय पोकी आश्वासनां दिता. दाबोळे पेट्रोल गळती जाल्या. थळाव्यांनी सादूर रावचे म्हणून ताचो उलो. 10 ऑगस्ट 2011 हे नाफ्ता अग्नितांडवाचे अरिश्ट घडिल्लें. खासा रिपोर्ट. सध्या दाबोळेचे इंधन गळतीचे घडणुकांचे आयकतना आमकां 2011तलो नाफ्ताचो स्फोट उगडास येता. आंगार शिरशिरे हाडपी तो खीण. दाबोळे इंधन गळतीचे फाटभुंयेर प्रुडंट नाफ्ता स्फोटान बळी पडिल्ल्यांच्या फामिलीक मेळ्ळी. तांची वेदना आयकली. म्हणजे 10 तारखेक ऑगस्टाचे 2011 10 तारखेक ऑगस्ट 2011 वयर वर्णापुरी त्यांचो पायप फुटून नाफ्ता लिकेज जाता. नाफ्ता लिकेज जाता तेन्ना थंय ते भेलपुरी आशिल्लो. भेलपुरी करता तेणी ती गॅस पेटयली दिसता. फटकून ताका उजो लागलो आनी त्या जाग्यार 2 जोडपी ऑन द स्पॉट ती जळून गेली.
मागीर थंय साकून टँकर बिंकर मागोवन तर उदीक मारून सगळें नापता ह्या तळ्यासून हांगासून अशें सारकें सकयल येयलें नापता इतकें स्ट्रॉंग पेट्रोल सुद्दां तेजे फुड्यान घरांची हाल इतची जाता लोकांनी अजूनही घरां बांदूना म्हणजे कितें अजून पावस सोंपलो काय हांगा झऱ्यासून नापता अजूनय भायर जाता लास्ट एंडिंगान खेळपाक गेल्ले 4 भुरग्यांचेर खंय काळाचो घालो. हांगा आमच्या तळ्यांत ते भुरगे 5 जाण आमचे खेळूंक वयतात तेजे म्हाजो चेडो आसलो म्हाज्या भावाचे 2 जाण आसले आनी फ्रेंडाचो एकटो आसलो लागून तांकां थंय खेळोंक वयताना उजो लागलो कशें जालें तें नापता जें अशें इन्फ्लेमेबल सारकें वयर उडोवन रावता सडनली खंयसून उजो लागून येयलो तेका असो बॉम्ब जालो बॉम्ब कोणी बॉम्ब घातल्यार तो आनी ते भुरगे जवळ जवळ ते तळ्या पासून एक 15-20 मिटर लांब आशिल्ले थंय ते उज्यान भितर येयले आनी 3 जाण भुरगे मातशे जळेले म्हाजो चेडो स्वताचो 42% बंद जाल्लो 42%. आंगार कांटो हाडपी गजाल म्हळ्यार 4 जाणांतले 2 भाव सोंपले. आमचो पयलो पेशंट पयलीं थंय बांबोळे सोंपलो फर्स्ट पेशंट आमचो व्हडलो आशिल्लो 50% तो सोंपल्या फिलिपान फटाफट आमकां प्लेनासून बॉम्बे येयले नॅशनल बर्न सेंटर आयरोलींग येयले तेन्ना आयरोलींग आमचो दुसरो पुतणी 1 म्हयन्यांतर एक्सपायर जालो 17 म्हयन्यांनी हॉस्पिटलासून भायर घातले तेन्ना JMC आपली काय आमचे जुवारी आपली काय हें घेवपाक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना म्हणजे आमी म्हटलें आनी थोडे दिसांनी आनी ट्रिटमेंट करया ताका अजून रिकवर ना तर ना म्हणपाक आमी करिना अशें करून जबरदस्ती आमी आयरोली हॉस्पिटलासून भायर घातले रस्त्यार आमची बॅगां बिगां उडयली आनी आमी कार करून प्रायवेट ट्रेनीन आमी हांगा वास्को येयले वास्कोसून मडगांवसून आमकां वास्को येवपाक आमचे कडेन पयशे नाशिल्ले. सरकार वा जुवारी कंपनी कडच्यान पीडित फामिलीक खंय कांयच आदार ना. सरकारानूय फाट फिरयली. पर्रीकराक सुद्दां लेटर केला हांवें त्या जॉबाक लागून पर्रीकर म्हणलो करया आमकां जॉब पर्रीकर केला मागीर पर्रीकर लास्टाक सेंटराक गेलो आमचें जॉब थंय उरलें परत सावंताक केलें तें लेटर थंय उरलें तेजें कांय रिस्पॉन्स येवना आतां परत अगेन्स्ट तेका हेमाक हें केलें लेटर पळयात केन्ना येता लोकल MLA थ्रू दाजी साळकार थ्रू हांवें ताका एक लेटर केला हें तेंच्यांनी प्रॉमीस केल्लें आमकां जॉब दिता म्हणून तें अजुनूय खंय कांय ना तें मातशें करचें आनी CMाक व्हडलो रिक्वेस्ट आहा की तांकां जॉब दिवचो कारण जो फादर आहा ते दोगूय भुरगे एक्सपायर जाले आनी ताका इनकम अशें कांयच ना ताका खंय तरी जॉब दिवन ताका एक इनकम असो दिवचो हेच्या पासून लोकांनी वाचपाक कितें तरी सेफ्टी घेवची आमी दाबोले जाल्यार ताका म्हणटात लोकांक तुमी कितें तरी सेफ्टी घेया पॉलिटीक करनाका व्हेरी डेंजरस इशू आहा खूब व्हडलो डेंजरस आनी तांचें म्हणणें आसा की जे लोक दाबोलीक सद्याक रावता जावं जे वाठारांत रावतात तांच्यांनी व्हेरी केअरफूल रावचें कित्याक हे जे फ्युअल आसता ते ताजे भितर जेन्ना उदकान मेळटा म्हूण लायटली घेवप न्ही ताजे खंय तरी वेपर जाता खंय तरी वाऱ्यान ते एक्सप्लोड जावंक शकता आनी लोकांनी थंय कसलीय कामां करतना उजो पेटयतना बरें कॉशियस रावचें लोकांनी सांबाळून रावचें आनी खंय तरी असो उजो पेटूंक शकता आनी हाजी काळजी घेवची अशी तांची मागणी आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन रेपो रेट 6.5% स्थिर दवरलो. MPCचे 3 दिसाचे द्विमासीक बसकेंत हो निर्णय जालो. रेपो रेट आसा तसो दवरला. तशेंच सांगतना म्हारगाय नियंत्रणान येवचो अदमास RBIचे गव्हर्नर शक्तिकांत दासान उक्तायलो. 2023-24 GDP 7% वाडूं येता म्हणून अदमास. After the detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, of course, the Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75% to the outlook. Now, taking all these factors into consideration, real GDP growth for the current year, that is 2023-24, is projected at 7%. I repeat, real GDP growth is projected at 7% for the current year, with the third quarter at 6.5% and the fourth quarter at 6%. Real GDP growth for next year, and we have provided the figures for the first three quarters of next year. So real GDP growth for the first quarter of 24-25 is projected at 6.7%, for Q2 at 6.5% and Q3 at 6.4%. The risks are evenly balanced.
सरकारी हॉस्पिटलांत मिलेट्स युक्त आहार दिवपी गोंय हे पयले राज्य म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मको आणि गंव हे सारखे जीवनसत्वयुक्त पदार्थ आता गोंय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत दुयेंतींक जेवणात आसतले म्हणून मंत्री राणे सांगता. ॲक्च्युली ओवरऑल आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेज आणि आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी जो वेगळ्या तरेचे इनिशिएटीव आनी आमचे स्वताचे आमी लोक केन्ना किनोवा म्हणटा आनी कितें म्हणटा न्यूट्रिशना खातीर आयज मिलेटच्या माध्यमांतल्यान एक नवें अभियान जे चलिल्लें आसा देशांत शेतकऱ्यांक बी एनकरेज करपाक आनी त्याच बरोबर योग्य ते न्यूट्रिशन आनी मिलेट्सच्या माध्यमांतल्यान न्यूट्रिशन आमच्या पेशंटाक आनी त्याच बरोबर आमचे WCT डिपार्टमेंटान आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी पयले गव्हर्मेंट कॉलेज जे खंय आमी हे मिलेट्स आमी आमचे डायट वेगळ्या तरेचे डायट न्यूट्रिशन बेस्ड डायट आमी तयार करून आयजच्यान आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान चालू केल्ले आसा. देशान आमी पयले गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेजात जे खंय मिलेट्स एक डायटाचो भाग जाल्लो आसा. ओवरऑल होलिस्टीक अप्रोच आमी आयज इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी तरेतरेचे नवे गोष्टी आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न चालू केल्लो आसा. देशाचे प्रधानमंत्री यांची दूरदृष्टीची विजन आनी आयज मिलेटच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता की हो आमचो आतां डायटाचो वेगळो भाग जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता तेजो फायदो खुबसो फायदो आमच्या पेशंटाक ताका पॉझिटिव्ह बेनिफिट्स जातले आनी ह्या तरेची गोष्टी फुडें व्हरपाक आमी पूर्ण प्रयत्नशील आसतले. आनी म्हणूनच हांवें ठरयलें म्हणजे आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जो अभियान चालू केल्लो आसा जो मिलेट्स वेगळ्या तरेचे तेजो उपयोग आनी तेजे एक न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू आनी त्याच बरोबर आमचे पेशंटाक कसो बेनिफीट जातलो त्या तरेचे जेवण आनी वेगवेगळ्या गोष्टीचे आमी जो पुस्तक आयज आमी भायर काडला जे तरेचे आमी न्यूट्रिशनाचो कशे दृश्टीन एक्सप्लेनेशन बी सगळें घातलेलें आसा त्या पुस्तकांत आनी सोडेक्सो जे आमचे जेवण आमचे सप्लाय करतात आनी गोवा मेडिकल कॉलेज आरोग्यम म्हणून नवे तेणी हें केल्लें आसा कितें म्हणटा तेका आरोग्यम म्हणून आमी तेजे एक हें आसा त्या माध्यमांतल्यान आमच्या हॉस्पिटलान आमी मिलेट्साचो पूर्णपणे उपयोग करून डायटाचो भाग केल्लो आसा. काणकोणच्या उदरगती खातीर सरकार हाडटा त्या प्रकल्पांक थळाव्यांनी तेंको दिवचो. मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयची संस्कृती भायल्यांक येतल्यांक कळची, गांवचें मनीसपण लोकांक कळचें, जाणीव जावची म्हणून लोकोत्सव सुरू केला म्हणून सभापती आमदार तवडकार उलयलो. काणकोणा लोकोत्सवाचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी उक्तावण केले. येवपीचो सभापती सुवाळ्याक. पॉलिटिकली डिसायड करता आमी जेन्ना पॉलिटिकली ठरयता गांवचो विकास करपाचो ठरयता शहराचो विकास करपाचो ठरयता जेणे करून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्यो दोन गजाली तातूंतल्यान फुडें येता. गांवांतल्या लोकांचो विकास जावचो, गांवच्या फुडच्या भुरग्यांक खंय तरी बऱ्यो नोकऱ्यो हांगासर क्रिएट जावच्यो जेका आमी म्हणटा की तो ह्युमन रिसोर्स आमी क्रिएट करचो आनी त्या पद्दतीत तांकां फुडें नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून आमी सातत्यात काम करता. सातत्यात येयल्ल्या प्रोजेक्टाक विरोध करप, बऱ्या कामाक बऱ्या प्रोजेक्टाक तुमचें सहकार्य अपेक्षीत आसा आनी तुमी सहकार्य केलें आसत जाल्यार स्पीकर रमेश तवडकर हांकांय ताकद मेळटली, म्हाकाय ताकद मेळटली जेणे करून गोंयांत बरे प्रकल्प येतले. मनीसपण जागोवपा फाटल्यान आमची एक संकल्पना आसा आनी ह्यातून आमकां पुराय विश्वास आसा, पुराय पद्दतीन आमकां विश्वास आसा हें जर गांवपण मनीसपण संस्कृती आमी जर ताची घट्ट पाळंमुळो जर करपाक शकले जर जायत न्ही आमी जो समृद्ध काणकोण जो म्हणटात आनी पर्यायीन जर गोंयाक आमी जर काय विशेष आमी दिवपाक सोदूर जायत न्ही ते 100% दिवपाक शकतले. मन आसत जर जायत न्ही आमी करता तितलो हट्टास किंवा ते कश्ट आमकां घेवपाक पडना. सनमनाक अशे कितलेशेच लोक वतले. कहा कि यहाँ पर मनोहर पार्कर साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन मैंने कहा उन्होंने वो MP मेरे यूपी से थे और मैं उनका इलेक्शन एजेंट था. आई वॉज द इलेक्शन एजेंट ऑफ श्री मनोहर पार्कर जी, जिनके प्रति पूरा देश ही एक सम्मान और आदर के साथ जिनको देखता था. आमचे प्रधानमंत्री एक स्वप्न पळयतात आणि ते स्वप्न कितें जाल्यार हो देश हो ह्या जगांतलो विश्वगुरू जावचो अशें स्वप्न आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचें आसता. देश जर विश्वगुरू जातलो जाल्यार ह्या देशांतले प्रत्येक राज्य हे विश्वगुरू जावचे पडटले. ह्या राज्यांतले प्रत्येक तालुका हो विश्वगुरू जावचो पडटलो. आझादी का अमृतकाल चालू आसा. 2047 पर्यंत आमी हे स्वप्न पूर्णत्वाक व्हरपाक जाय.
गोंयांत मंदिर पर्यटन जाय, पोर्चुगीजांनी ध्वस्त केल्लीं देवळां परत उबारूंक आध्यात्मीक मळार उदरगती खातीर यत्न जावची गरज हिंदू जनजागृती समितीन उक्तायल्या. समितीचो राष्ट्रीय म्हणयारो रमेश शिंदे फोंड्या मिडिया कडेन उलयलो. 10 डिसेंबराक म्हाड्डोळा म्हाळसा देवस्थानाच्या सभाघरांत समिती राज्यस्तरीय मंदिर परिशद दवरल्या. देवळांचे अध्यक्ष पदाधिकारी वांटेकार जातले. भारतामधलं पर्यटनामध्ये 3ऱ्या क्रमांकावरती असलेलं राज्य उत्तर प्रदेश हे आता पर्यटनामध्ये 1ल्या क्रमांकावरती गेलं. त्याचं कारण एक मात्र फक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर त्या ठिकाणी निर्माण झाला आणि फक्त काशी विश्वनाथ मंदिराला 8 करोड लोकांनी भेट दिली. गोव्यामध्ये साधारणपणे 6.5 करोड पर्यटक येतात. जर आपण ही तुलना बघितली तर एक मंदिर राज्याची अर्थव्यवस्था बदलू शकतं, एक मंदिर राज्याचा अर्थसंकल्प बदलू शकतं. हे बीच, कॅसिनो, रेव पार्टीज आणि ते सनबर्न ह्या सगळ्याचा प्रचार करून जर तुमच्याकडे 6 करोड 6.5 करोडच पर्यटक येत असतील तर या राज्यामध्ये टेम्पल टुरिझम का केलं जात नाही? गोव्यातल्या सगळ्या मंदिर विश्वस्तांना आपण ह्या परिषदेमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे. डिजिटल टेम्पल टुरिझम या विषयाचेर श्री अजित पद्मनाभ हे उपस्थित असताना ते मार्गदर्शन करतले. तसेच एक प्रसिद्ध लेखिका तज्ञ विचारक सौ शेफाली वैद्यजी ही या परिषदेक मार्गदर्शन करतले. आमचे गोंयचे इतिहासाचे अभ्यासक आणि प्राचीन मंदिर आणि तांची जी संरक्षण संवर्धन जावचे याविषयी प्रोफेसर रोहित पळगांवकर हे मार्गदर्शन करतले. काही तरेचे जसे गोव्यात एक विशेष कायदे आसा, म्हणजे महाजन कायदो आसा, त्या अंतर्गत संपर्क केले आसा, तांचे विषयी काही कायदेविषयक आसा ते समस्या किंवा हे सगळे विषय ताणें उहापोहान चर्चा हांगासर जावची अशें कांय जाणांनी म्हटले. दुसरो विषय जो आसा आमचे पोर्तुगीज कालीन गोव्यात मंदिरां उद्ध्वस्त जाली. सरकारानूय ह्या विषयी पुढाकार घेतला आणि ताचेर आमी प्रयत्न करतले. इंटरमिडिया क्रिकेट कपात प्रुडंट फायनलीक पावली. नवीन टायम्स आड जाल्ल्या सेमीफायनलीत प्रुडंट 8 रन्सान जिखली. टायम्स ऑफ इंडिया आणि प्रुडंटाची आयज सांग्यार फायनल. प्रुडंटाच्या लक्ष्मण गवंडीन 32 रन काढले. सिद्धेश शिरसाटान 1 ओव्हरीत 2 विकेटी काढल्यो. गोंय स्पोर्ट जर्नलिस्ट असोसिएशनान ही सर्त दवरल्या. इंडिया बाईक वीक आणि TBC मोटर्सच्या 8 आणि 9 तारखेर जावपी इव्हेंटाक साऊंड पोल्युशना विशीं परवानो घेतलो काय ना ते तपासचे म्हणून हायकोर्टाचो आदेश. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ SDM आणि हंजुना पुलिशेक निर्देश. साऊंड पोल्युशनाची मर्यादा हुपता जाल्यार तपासून मंडळाक रिपोर्ट दिवचो. मंगळारा सनबर्न EDM विशीं सुनावणी जावपाची आसा. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरण TMCची खासदार महुआच्या आंगार.
लोकसभेत महुवाचे खासदारपद रद्द करपाची शिफारस आशिल्लो आचार समितीचो रिपोर्ट पास. बिझनेसमॅन हिरानंदानीक फायदो करपी प्रस्न विचारूंक पयशे घेतले. संसदेची लॉगिन ID पासवर्ड लीक केलो म्हणून आरोप. महुवा म्हणटा पुरावे दाखयात. TMC इंडी आघाडी महुवा फाटल्यान. Srimati Mohua Moitra MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. कि सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। गोंयाक देशाची सांस्कृतिक राजधानी करपा खातीर सरकार वावुरता. गोंयच्या कलाकारांनी तेको दिवचो म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. 12वे मास्तर दिनानाथ मंगेशकर स्मृती संगीत समारोहाच्या उक्तावणाक तो उलयलो. फोमेंतो प्रस्तुत स्वरमंगेश कार्यावळीक नामनेच्या कलाकारांनी भारतीय शास्त्रीय संगीतानी माची गाजयली. आणि मुख्यमंत्री नाही आहे, मुख्य सेवक आहे. त्यामुळं गोवा राज्याची सेवा करणं आणि अंत्योदय तत्वावरती सेवा करणं या दृष्टीने मी कंटिन्युअसली काम करत आलेलो आहे. आणि निश्चितरित्या आपण जसं म्हटलेलं आहे तसे गोवा ही या पूर्ण भारत देशाची सांस्कृतिक राजधानी होऊ शकते. त्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे आणि आपल्या सगळ्यांचं जर सहकार्य लाभलं तर निश्चितरित्या म्हणजे आपण जसं म्हणतोय की टुरिस्टिक राजधानी आणि सांस्कृतिक राजधानी देशाची करण्यासाठी आम्ही सगळे प्रयत्नरत आहोत. आपल्या कलाकारांचं सगळ्यांचं सहकार्य लाभलं तर सांस्कृतिक राजधानी निश्चितच होईल याची मला खात्री आहे. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.